गोंय शांत, मात आता भायले येवन दादागिरी करतात म्हणून निळकंठान हुस्को उक्तायलो. थळावे कांय फुडारी खंय दिल्लीवाल्यांक तेंको दितात. आरोपी गौरव बक्षीन प्लान करून हे कर्म केला म्हणून मंत्री सुभाष म्हणटा. दादागिरी खंय वाडल्या. आता हे भायले लोक येवन हे पद्धतीची वागणूक, आता ही दिल्लीचो कल्चर हांगा उग्र करप आनी आपूण स्वता एक्टिविस्ट म्हणप आनी आपूण कितें तरी तुका म्हाज्या मतदारसंघात ताका बंदूक कित्याक काडूंक जाय. जे म्हाका 40 वर्सांचे म्हाजे कार्यकर्ते ते आहा थंय, जर एकाद्रो तांकां हात घालपाक जाय ते सहज घालतले, ताका कितें पडटा. पूण आमच्या कार्यकर्त्यांनी आमी संयम इतके बाळगले, तेच्यान गोंयानूय पळय उलोवंक सुरू केलें आनी कितें कितें केलें लोकांक वायट दिसलें. तरी पूण आमी तेजेर कांय घेवना. पूण मागीर जेन्ना थंयच रावन सोशल मिडियाच्या माध्यमान जें कितें केलें तें बरोबर न्ही. आनी कालूय कोण ते लिडर अशें उलयताले की हांकां अशें करूंक जायना. गोंयचे लिडर जे आहा हेंच्यांनी गोंयच्या लिडरांनी दिल्लीवाले कितको सपोर्ट करप आनी गोंयान शांत प्रदेशांक डिस्टर्ब करता तांकां कित्याक करप. मुद्दाम केला न्ही, बिकॉज सुरवातीक तो देंवता आसतना तेगेलो व्हिडिओ आसा आनी तो सगळे ठरोवन आयिल्ले आसा. इट वॉज हे तुगेलें म्हणजे प्री प्लॅन म्हणटात. खूप फावट उलयला की पीएमओ ऑफिस कनेक्शन आणि पीएमओ ऑफिस कनेक्शन कितेंय जावं न्ही, पण नोबडी इज अलाउड टू डू सच कायंड ऑफ नॉनसेन्स थिंग्स इन गोवा. तुम्ही पहिला मंत्री अग्रेसिव्ह जाला काय ना, तो आपल्या मनशाक त्या सायडीन थांबयता आनी हाका सांगता ताणें मातशें वोगी रावात, शांती करात, लेट अस पिसफुली रिजॉल्व हें सांगून तो वता आनी हो मागीर मंत्र्याक टार्गेट करता. हाचो अर्थ कितें, मंत्री अग्रेसिव्ह ना, हो एरोगंटली तांकां वता ब्लॉक करता. दीस इज नॉट फेअर. थँक्यू.